गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, तुम्ही म्हणटली लायक 15 to 20 days जाले हांवें व्लॉग करूंक ना म्हूण कांय ना, म्हजी खबर ना म्हणटली न्हू. येस. सो फ्रेंड्स, म्हाका न्हू पॉसिबल जावं ना व्लॉग करूंक. हांव खंय गेल्लें एक्चुली हांव ह्या दिसांनी करूंक आसलें फ्रेंड्स व्लॉग, बट म्हाका पॉसिबल जायना. लायक केले इन केस हांवें शूट केलो आनी समज अपलोड एडीट करून अपलोड करून तो थिंगाच उरलो वेस्ट न्हू. सो लायक बिजी आसलो शेड्यूल, सो म्हाका करूंक मेळोंक ना. ओके, सो आनी हांवें करूंकूय ना ताका लागून. ओके फ्रेंड्स, सो आयज हांव स्टार्ट करता ब्लॉग म्हजो. आनी आयज न्हू फ्रेंड्स 5 मे आनी आयज आमचे मिलाग्स सायबिनचें फेस्त. म्हापसा खूब जाणांक खबर आसतली. ओके, सो हांव आयज फेस्ताचो म्हूण ब्लॉग करता. ओके, सो आतां न्हू फ्रेंड्स 6:25 जालो टायम. ओके, आतां न्हू फ्रेंड्स 5:30 मीस चालू आहा. तेच्या उपरांत 7 o'clock मीस. ओके, आमी 7 o'clock मिसाक वचपाची. सो फ्रेंड्स, हो न्हू म्हजो आयचो फेस्ताचो आउटफीट. ओके, शॉर्ट ड्रेस तो आनी हो फ्रेंड्स ड्रेस न्हू हांवें स्टीच केला. ओके, सो म्हाका कमेंट करून सांगा हांव खंय दिसता, म्हजो ड्रेसी खंय दिसता पळय तो. ओके, आउटफीट हांव मागीर हिंगासर एक सायडीक फोटो घालता काडून. ओके, बाबाक बी रेडी केला. ओके, हजबंड बी ते रेडी जाल्या. ओके, आनी आतां आमी भायर सरपाचें वचपाक. टायम आहा न्हू, हाफ एन आवर आहा. सो 6:45 म्हळ्यार वयतली, कित्याक आमकां चर्च लागीं आहा. सो एक 15 minutes पुरो आमकां. ओके, सो ताजे उपरांत मिसाक वयता आनी हांव मागीर तुमकां डायरेक्टली मीस जाल्या उपरांत मेळटा. ओके फ्रेंड्स, आनी फ्रेंड्स हिंगा न्हू फेरी बी खूब येयल्या. ओके, म्हाका हिंगा बॅल्कनीसान दिसता थोडी फेरी. ओके, हांव आज फेरयेन केल्या उपरांत तुमचे शेअर करतलें. ओके, आयज घडीक पॉसिबल जावचें ना म्हाका फेरयेन वचपाक, कित्याक आयज कोण गेस्ट येवपाची आहा. इफ पॉसिबल आहा म्हाका शूट करपाक मेळता जाल्यार तुमचे शेअर करतलें. ओके, सो फ्रेंड्स हांव तुमकां डायरेक्टली न्हू आतां मीस जाल्या उपरांत मेळता. ओके, आतां हांव मिसाक वयता कित्याक मागीर लेट बी जायत बी म्हणून. सो आमी बेगीन वयता, बसोंक बी जाय न्हू बाबा बी म्हणून. सो हांव तुमकां डायरेक्टली फ्रेंड्स मीस जाल्या उपरांत मेळता. ओके, सो फ्रेंड्स आमी न्हू पळय आतां जस्ट मीस काबार जाला आमचें आनी आमी फेरयेन येयल्ली. ओके, जस्ट विजीट करपाक, लायक कितें कितें आहा तें पळोवपाक. ओके, थोडे 2-3 गेमी खेळ्ळी बी आमी आनी मातशें बाबाक कितें टॉयज घेतल्या आनी आतां मातशें फुडें वयता पळोवपाक. ओके,
फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. फ्रेंड्स, आता न्हू इवनिंग जाल्या 6 o'clock. ओके, आनी हांव म्हजो ब्लॉग आयचो आतां कंटिन्यू करता. ओके, मॉर्निंग फ्रेंड्स हांवें तुमकां पळय दाखयल्लें हांव फेरयेन गेल्लें. हय मिस जालें उपरांत फेरयेन गेलें मातशी बाबा कितें टॉयज घेवूंक जाय ते घेतले बी. आनी हांव 2 कितें गेमी खेळ्ळे थिंगासर, म्हाका थिंगा गेम्स दिसल्यो म्हणून. ओके, ताचे उपरांत घरा येयली आमी, मागीर ब्रेकफास्ट बी केलो आनी तेजे उपरांत मागीर कुकींग करपाक आमी लागली. ओके, सो म्हाका आनी कांय टायमूच मेळना शूट करपाक कांयच. ओके, मागीर रोखडी आफ्टरनून जाली. सो आमची काजन्स फ्रेंड्स बी ती येवपाची आनी तितली येयली बी आनी म्हाका कांय पॉसिबल जावंक ना शूट करपाक. ओके, बट हांवें थोडे जेवणाचो क्लीप घेयला. येस, हांवें जेवणाचो न्हू फ्रेंड्स क्लीप घेयला. सो तो हांव घालतलें. ओके, तुमी पयला आसतलो फुडें ह्या व्हिडियो पयली न्हू, जेवणाचो एकूच क्लीप घेयला हांवें. ओके, आनी जेवण न्हू फ्रेंड्स आमी घरा कडेन रांदलेलें हांवें म्हज्या भयणीन आनी सगळ्यांक लायक बी जाल्यार बरें जाल्लें जेवण. ओके, आयज न्हू फ्रेंड्स आमगेर फेस्तां केल्ले ताशा, ताची मामी आनी बाबा. ओके, सो थँक्यू आंटी आनी ताशा फॉर कमींग. तेच भाशेन आमची काजन्स येयल्ली, फ्रेंड्स बी येयल्ली. ओके, ती बी गेली. ताशा आनी गेली, ताका पावंक जाल्लें न्हू, सो ती गेली आनी आमची काजन्स फ्रेंड्स येयल्ली ती बी गेली ओडोस. ओके, आतां म्हाका मातसो टायम मेळ्ळो म्हणून सो हांवें म्हटलें ब्लॉगाचो एंडींग घेवया. आतां इवनिंग येवपाचें आहा गोवाचे फ्रेंड्स बी लेट येतले, एक 7-8 o'clock येतलेच ते. बट हांव आनी हेजे फुडें ब्लॉग कंटिन्यू करिना बिकॉज म्हाका आनी पॉसिबल जावचें ना. पयलेच हांव टायर्ड जाला आतां आनी मागीर ते बी इवनिंग बी येवपाची कोण कोण ती आनी शूट करूंक म्हाका पॉसिबल जावचें ना. सो हांव ब्लॉग हांगासर एंड करता. ओके फ्रेंड्स, इफ तुमकां म्हज्या ब्लॉगान कितें लायक जाला धाकटोसो केला हांवें ब्लॉग फ्रेंड्स, व्हडलो करूंक ना. जे भाशेन मनशां जाता पळय तो केला. ओके, इफ तुमकां म्हजो ब्लॉग लायक जाला जाल्यार प्लीज टू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब.